सहकार्य दितात. आमचे डबल इंजिन सरकार आसा, ह्या सरकाराचे सगळ्यो उपलब्धी आसा त्योय बी लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. की नुसतें हें नाका आनी तें नाका असो घेवन नेगेटीव अजेंडा घेवपाचो आमकां ना. आनी जे नेगेटीव अजेंडा पळय घेतात, आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेची सुरवात करपाक म्हजे सहकारी श्री ॲडव्होकेट यतीश नायक हांकां विनंती करता. दोन तीन मुद्दे हांव तुमच्या समोर मांडपाक सोदतां. पयलीं म्हणजे आमी पळयता की गोंयान पेस ऑफ ग्रोथ आनी डेव्हलपमेंट आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चराचो जायत, मागीर बाकीचे साधन सुविधांचो जायत, मागीर पब्लीक एम्युनिटीजांचो जायत, इम्प्रूवमेंट कंटिन्युअस आसा आनी फास्ट पेसाचेर डेव्हलपमेंट गोंयांत जायत आसा. आतां एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्साच्याय संदर्भात खुबशे एडमिनिस्ट्रेटीव रिफॉर्म्स राज्य सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर सावंत खूब रिफॉर्म्स केल्ले आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन तुमकां सांगला ते भशेन एवरी सेक्टरान, म्हणजे हेल्थान आसत, एज्युकेशनान आसत, पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चरान आसत, सगळ्या सेक्टरांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशनाची पेस जी आसा ती फास्ट आसा आनी दिश्टी पडटा. मागीर नवे कायदे आसत, नवे नवे कायदे येवन बरें एडमिनिस्ट्रेशन कशें दिवंक शकता, सोंपेपणां कशीं दिवंक शकता लोकांक, कशा तरेन लोकांचें लायफ आनी बरें जावंक शकता, ह्या तरेन सरकार निर्णय आनी सरकार डिसिजनां घेत आसा. आतां एज फार एज इन्फ्रास्ट्रक्चर इज कन्सर्न, गोवा इज विटनेसिंग अ लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट. म्हणजे द पेस ऑफ डेव्हलपमेंट इज अनप्रेसिडेंटेड. हाच्या पयलीं असो डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या संदर्भात केन्ना आमी पळोवना. कितले पूल, कितले रस्ते, आय मीन द रेट ऑफ ग्रोथ इज फेल्ट दॅट इट इज हॅपनिंग एट अ रॅपीड पेस. आतां त्या संदर्भात पयर एक बरो डिसिशन केंद्र सरकारान घेतला, तो म्हणजे सेंटरान 557 crores एप्रूव केल्ले आसा फॉर 4 laning ऑफ 9.6 kilometers ऑफ पोंडा बाणस्तारी हायवे. म्हणजे दोशी सायडीक पोंडा बाणस्तारी जर सोडलो, बॉटलनेक जातालो तो, ताच्या फुडें आयदर वेज ते ऑलरेडी 4 laning जाल्लें, पूण होच स्ट्रेच बॉटलनेक जातालो. आनी ह्या इट वॉज अ क्रिटिकल कनेक्शन बिटवीन पणजी आनी पोंडा. आनी म्हणून डॉक्टर सावंताच्या एफर्ट्सान, केंद्र सरकाराच्या सपोर्टान हो एप्रुवल मेळिल्लो आसा फॉर 557 crores फॉर 4 laning ऑफ दॅट रोड, which is a major infrastructural achievement for the state जातलो. कित्याक हो इश्यू हय, आनी हो इश्यू केंद्र सरकारान सपोर्ट केले टू द स्टेट गव्हर्मेंट्स एफर्ट्स. आनी युनियन मिनिस्टर ऑफ हायवेज आमचे नितीनजी गडकरी हांणी आमी आभार मानता तांचे की तांणी हें अप्रुवल ग्रांट करून हो जो विशय आसा हायवे एक्सपान्शनाचो, 4 laningaचो, हो विशय जावन पडटलो. इट वील बी सॉल्व्ड आनी इट वील बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट, बेटरमेंट ऑफ द व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक, बेटरमेंट ऑफ द पीपल, कनेक्टिविटी ऑफ द टाउन्स. सो हाज्या खातीर आमी केंद्र सरकाराचे आभार मानतात फॉर दीस अप्रुवल. आतां हें म्हणटा आसतना डेव्हलपमेंटाची पेस सामकी रॅपीड आसा ती दिश्टी पडटा. बोरयेचो पूल आसूं, ताजें काम ऑलरेडी आतां हातान घेवपाचें आसा सरकार. मागीर वेस्टर्न बायपास जो आसा दॅट इज नियरींग कंप्लिशन. पर्वरी एलिवेटेड कॉरिडोर जो आसा ताजें काम चालू जाल्लें आसा एट अ रॅपीड पेस. तानमार पावर लायन जी आसा, डोमेस्टीक कन्झम्पशन जायत, लोकांचे रेजिडेन्शियल हें जायत, कमर्शियल गोष्टी इंडस्ट्री खातीर जायत, आमचे पावर रिक्वायरमेंट्स आर एवर इन्क्रिजींग. आनी अशें आशिल्ल्यान बिकॉज गोवा इज हॅविंग अ लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्स नाव, अशें आसून तानमार पावर लायन विल सून बिकम ऑपरेशनल. दीस वील ऑल्सो बी अ मेजर अचिवमेंट फॉर द स्टेट. आतां हो एक मुद्दो जालो. दुसरो मुद्दो जो आमकां मेन्शन करन दिसता म्हणटा तो इज अ मेजर अचिवमेंट, तो म्हणल्यार ह्या वर्सा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान कॉम्पेन्सेशन फार्मरांक ज्या तरेन रिलीज करून फार्मरांक म्हणजे सेन्सिटिव्हिटी दाखोवन ज्या तरेन तांचे
अनसिजन हे आमचे ज्या तरेन पावस अनप्रेसिडेंटेड लॅश जाल्लो आसा स्टेटाक, म्हणजे ज्या तरेन पावस पडला, इट हॅज नॉट हॅपन्ड फॉर मेनी इयर्स, इट हॅज नॉट हॅपन्ड एवर, की 170 सुद्धा क्रॉस जावन 180 पावत आयलो. म्हणजे अशे पावस पडून जे शेतकऱ्यांक नुकसाण जाल्लें, जे शेतकऱ्यांचो क्रॉप डिस्ट्रॉय जाल्लो, त्या शेतकऱ्यांक खंय तरी सेन्सिटिव्हिटीन सरकारान डिसिशन घेवन तांकां कॉम्पेन्सेशन रिलीज केल्लें आसा. आय एम सेईंग पयर डायरेक्टर एग्रीकल्चर प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्लें आसा की इट इज अबाउट 3.63 crores कॉम्पेन्सेशन डायरेक्टर एग्रीकल्चरान 11 ऑक्टोबराक हे पब्लीश जाल्लें की 3.63 crores कॉम्पेन्सेशन टू नियरली 3,587 फार्मर्स म्हणून तांणी सांगिल्लें. पूण आज जेन्ना आमी डेटा चॅक करता तेन्ना आमकां कळून आयलें की इट इज नियरली टचिंग 5,000 crores, सॉरी 5 crores, इट इज टचिंग 5 crores. म्हणजे 3.63 crores कॉम्पेन्सेशन जे डायरेक्टर एग्रीकल्चरान एक थोडे दीस पयलीं सांगिल्लें, ते कॉम्पेन्सेशन आज 5 कोटींक सुमार पावलां फार्मरांक. आणि वन व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज की ज्या फार्मरांकडे कृषी कार्ड आसा तांकां तर हें कॉम्पेन्सेशन मेळटलेंच, पण ज्या फार्मरांकडे कृषी कार्ड ना पूण ज्यांचे क्रॉप डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा तांकांय कॉम्पेन्सेशन मेळटलें. सो दीस इज अ व्हेरी गूड इनिशिएटीव आणि गूड मेजर. म्हणजे फार्मर्सांची सेन्सिटिव्हिटी जाणा जावन फार्मर्सांक बेनिफीट जावपाक हे सरकार जे प्रयत्न करता तातूंतल्यान हे डिसिशन घेतिल्लें आसा. आणि वन व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज सेन्सिटिव्हिटी टू फार्मर्स हे सरकाराच्या डिसिशनांनी कळून येता. आणि दुसरी गोष्ट म्हणल्यार सरकार फार्मर्स वेलफेअराक कमिटेड आसा, ही गोष्ट हातूंतल्यान दिश्टी पडटा. सो ह्यो दोन गोष्टी म्हाका नमूद करच्यो दिसल्यो की एक म्हणल्यार केंद्र सरकाराचे आमी आभार मानता की हे हो जो हायवे हाच्या खातीर 4 लेनिंगा खातीर जे अप्रूव केला ताच्या खातीर केंद्र सरकाराचे सेंट्रल हायवे मिनिस्टर आमचे नितीनजी गडकरी आणि राज्य सरकाराचे एफर्ट्स हाच्या खातीरूच हे जातलें, आतां जावन पडटलें. आणि दुसरी गोष्ट म्हणल्यार हे जे पावसान जे फार्मरांचे क्रॉप डिस्ट्रॉय जाल्ले ते क्रॉप डिस्ट्रॉय जावन कॉम्पेन्सेशन जे दिलां ती गोष्ट, दोन गोष्टी तुमच्या समोर दवरच्यो दिसल्यो आसा. आतां सरा कडेन मागता की तांणी फुडें तुमकां संबोधीत करचें. यतीश आमचे स्पोक्स पर्सन यतीश नायक आणि बऱ्योचश्यो गोष्टी तुमकां सांगलेल्यो आसात. त्याच बरोबर आनिकूय कांय ज्यो ह्यो आसा त्यो सांगचे पयलीं हांव आमचे बरोबर उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष श्री शंकर चोडणकर आसात. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की 1994 आमचो पंचायत राज एक्ट जालो आनी त्या नुसार गोंयांत जिल्हा पंचायत आनी पंचायत हे 2 स्तर कंपल्सरी आसले. तरी पण काँग्रेसच्या पंतप्रधानांनी जे अमेंडमेंट केले आनी ग्रासरूट इन्स्टिट्युशनांक पावर दिवपा खातीर ताजें इलेक्शन घेवपाक काँग्रेस तयार नासली. आनी त्या खातीर त्या वेळची ऑल गोवा पंचायत परिशद, हांव त्या वेळार जनरल सेक्रेटरी आसलो ऑल गोवा, आमकां कोर्टान वचचें पडलें. आनी कोर्टान जेन्ना डायरेक्शन दिलें तेन्ना पयले फावट 2000 म्हणजे 5 वर्सांनी सादारण जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जालें. आज दोनूय जिल्हा पंचायती जो आसा त्यो भारतीय जनता पार्टीच्या सिंबलाचेर ते जिल्हा पंचायतीचे मेंबर निवडून आयिल्ले आसा. दोनूय जिल्हा पंचायती भारतीय जनता पार्टीच्या अधिपत्या खाली आसा आनी त्याय जिल्हा पंचायतीक समर्थ करपा खातीर तांकां चड आनी चड निधी आनी हें दिवपा खातीर सरकार आमचे प्रयत्नशील आसा. सो आमी आमची पार्टी पळय कृतीशील आसा. काँग्रेस बेश्टेच कॉन्स्टिट्युशनाचें हें करता म्हणटा, कॉन्स्टिट्युशन 7 वर्सां डिले करप जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन, ही कॉन्स्टिट्युशनाची कितले हे आसा ताचो तुमीच विचार करा. हांव विनंती करता आमचे शंकर चोडणकर आनी जिल्हा पंचायती विशीं सांगचें. नमस्कार. माझा विषय हा तो जिल्हा पंचायतीच्या संदर्भातच आसा. जसे आमचे मांबे सरान म्हटले की पहिली निवडणूक 2000 जाली
जिल्हा पंचायतीची पहिली निवडणूक जाली. म्हणजेच आयज आमी आहा ते 2024 म्हणजे 25 वर्सांचो काळ ह्या जिल्हा पंचायतीन पळयलो. आणि ह्या जिल्हा पंचायतीची पहिली निवडणूक जावन निवडून येयले त्या टायमार प्रत्येक मेंबर जो आसलो ताका सादारणचे 10 लाख पर्यंत निधी उपलब्ध जाताली. आणि त्या टायमार सरकार जो आसलो तो काँग्रेस सरकार आसलो. तेंच्या निवडणुकात घेतली हे कोर्टाच्या डिरेक्शना वयरसून निवडणुका तांकां घेवच्यो पडल्यो. त्या खातीर ती जिल्हा पंचायतीची निवडणूक जाली आणि जिल्हा पंचायत अस्तित्वांत येयली. अशे तरेन 10 लाखां भितर तांकां प्रत्येक मेंबराक निधी जो मेळटालो तितूनसून ते काम करताले. पण जशे जशे फुडें गेले तशे तसो हो निधी वाडत गेलो. 10 ते 20 जाले, 20 30 जाले आणि आयच्या घडी आमकां सरकाराच्या माध्यमांसून 50 लाख प्रत्येक मेंबराक उपलब्ध जाता. 50 लाख पर्यंत सरकार डेव्हलपमेंट फंड म्हणून दिता. त्या शिवाय 15 फायनान्साचो फंड मेळटा आणि आमकां SC ST ह्या शेड्युला सकरूय आमकां फंड मेळटा. अशे तरेन सरकाराच्या मदतीन आनी सरकाराच्या सहकार्यान आमकां एक सादारणसो आमी काम करूं शकता. जे समाजाच्या उपयोगाक आसा अशी कामां आमी करूं शकता. असो फंड आमकां उपलब्ध आसा. हे फक्त घडलें कित्याक तर ह्या सरकार जे आहा संवेदनशील आमचे मुखेलमंत्री त्यांचे कडेन परती मागणी केल्या नंतर तेंच्यांनी सहानुभूती ह्या जिल्हा पंचायतीक दाखयल्यो आणि ह्यो गोश्टी आमकां शक्य जाल्यो. आणि आयज पर्यंत तुमी जर पळयशात आमी 2020 आमची निवडणूक जाली आणि कार्यकाळ 2021 जानेवारी आमचो सुरू जालो. आणि आयज आमी सादारणशी 3 वर्सां 10 म्हयने आमचो कार्यकाळ सोंपला. आणि ह्या 3 वर्सां 10 म्हयन्यांत सादारणशे आमी 1000+ प्रोजेक्ट सगळ्या मेंबराच्या हितूनसून सहकार्यान ह्या गोंयांत उत्तर गोंयांत आमी करूं शकले. हे फक्त सरकाराचे तशेंच आमकां सहकार्य मेळ्ळें म्हणून शक्य जालें. आयज जर तर पळयशी आमची मुखेलमंत्र्यांनी घोशणा केली की उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा हेचे स्वतंत्र अशे भवन करपाची तेंची इच्छा आसा म्हणून. हे करता आसतना आमी एक प्रस्ताव फुडें घातलो आणि तो प्रस्ताव म्हणजे उत्तर गोवा हेच्या भवन बांदपा खातीर जमीन उपलब्ध करपा खातीर आमी प्रयत्न केले, सुरवात केली. आणि शेवटी आमच्या प्रयत्नांक यश मेळ्ळो. करासवाडा हांगासर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो एक काय तेंच्यांनी एक्वायर केल्ली जमीन आसली. ती जमिनीचो थोडो भाग म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मिटर आमी सरकारा कडेन मागलो आणि सरकारान ताका मान्यताय दिल्या. आणि ही जर तर आमची ट्रान्सफर ऑफ लँड जर तर जालें जाल्यार आमी रोखडेच आतां फुडल्या वर्सा भितर आमचे सरकारान जशें आमकां हें दिल्या सांगलां त्या प्रमाणे फुडल्या वर्सा भितर तेजी पायाभरणी सुद्दां जावंक शकता. पण तात्पुरते म्हणून आमी जे 25 वर्सां आमचे जुंता हावसाच्या 5व्या मजल्याचेर आमची हें आसलें, ऑफीस आसलें, कार्यालय आसलें. ते आमी तात्पुरते म्हणून तेजी आमी गोमंतक मराठा समाज भवन जें आहा तितून आमी दुसऱ्या मजल्याचेर हें केली. भव्य अशें हें जालें. ह्या हेका आमकां सरकाराची मदत खूब उपलब्ध जाली म्हणून ते आमी एक प्रशस्त आणि सगळे साधन सुविधान लयस आसलेले अशें आमचें कार्यालय पयलूच 15 तारखेर आमी तेजें उक्तावण आमच्या मुखेलमंत्र्याच्या आणि खासदार श्रीपाद भाऊ नायक हांच्या उपस्थितीत केलें. हे सगळें शक्य कित्याक जालें? हे शक्य फक्त सरकाराचें आमकां पाठबळ मेळटा आर्थीक दृश्ट्या. आणि ज्यो ज्यो गोश्टी आमी तेंचे कडेन सांगता किंवा तेंचे कडेन घेवन वता तेचे कडेन सहानुभुतीन ते हें करता, विचार करता आणि सुटावो करपाचो प्रयत्न जाता. हे सरकार आतां कटिबद्ध आसा आमचे. आणि ते दिसा उक्तावण जालें पळय ते दिसा आमच्या मुखेलमंत्र्यान सांगलें तुमी डेव्हलपमेंट करात पण त्याच बरोबर एक मानव विकास म्हणून मनुष्याचो विकास म्हणून खंयच्या तरी करपाचो.
कारण मनुष्य थोडे ह्या आमच्या समाजाचे घटक असे आहा जे खूब कडेन तांकां आर्थीक बळ नासल्या कारणान ते खूब तरी गोश्टी कडेन वंचीत आसा. ह्या मनुष्यबळाचो विकास कसो करपाचो हो तुमी ह्या येणाऱ्या फुडल्या एका वर्साच्या काळान करा आनी कृतीशील करून ते अस्तित्वांत आनी प्रॅक्टिकली तुमी हें करून दाखयात. तर तुमकां तुमच्या ह्या कार्याचो आनी तुमच्या पदाचो हें जालो नांव जालें अशें तुमी करून दाखयलें जाल्यार जातलें. आनी त्या खातीर जिल्ला पंचायतीचें स्तर जें आहा कद जें आहा तें वाडोवपाचो प्रयत्न करात अशी तेंच्यांनी शिटकावणी आमकां दिल्या. त्या खातीर इतल्योच गोश्टी तुमच्या मुखार जिल्ला पंचायतीच्या बाबतींत दवरपाच्यो म्हज्यो आसल्यो. धन्यवाद. भारतीय जनता पार्टीचे जे तत्व आसा अंत्योदय, हे अंत्योदय हे तत्व फुडें व्हरपाची जी पळय आमच्या मानादेक मुख्यमंत्र्यांनी आव्हान केलां जिल्ला पंचायतीक, तेंच आव्हान फुडें घेवन आमचें सरकार जे गोंयान आनी त्याच प्रमाणे सेंटराक आसा ते हेच तत्व फुडें व्हरून करतात. त्यामुळे आमचे स्पोक्स पर्सन श्री यतीश नायक आनी जे सूत्र जाल्ले विकासाचे ते फुडें व्हरतना आनीक कांय ज्यो गजाली बऱ्योचश्यो गोंयांत जाल्यो आनी आमचें सरकार करीत आसा हाजी बी म्हायती तुमकां दिवपा खातीर हांव हांगा थोडोसो तुमचो वेळ घेता. हालींच सरकारान गृह आधारीत सोशल सेक्युरिटी आमची स्कीम आसा आमचे 2-3 आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सुरू जाल्ल्या पासून 2-4 सोशल सेक्युरिटी स्कीम केल्यात. गृह आधार आसा, लाडली लक्ष्मी आसा, दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम आमच्या जाणट्या खातीर जे पेन्शन आसा ही पयली स्कीम आमची. आनी गृह आधारच्या स्किमीच्या अंडर कांय अर्ज प्रलंबीत आसले. हालींच आमच्या सरकारान हातूंतले 5,557 अर्ज मंजूर केल्या आनी 5,557 नवीन गृहिणी सप्टेंबर म्हयन्या पासून गृह आधारच्या जे पळय आसा लाभ तो मेळ्ळेलो आसा. आनी आतां पर्यंत सादारण 1.5 लाखाच्या वयर गोंयच्यो महिला गृह आधार ह्या स्किमीचो फायदो घेत आसा. दुसरी एक आमची लोकां खातीर ही बरी योजना फाटल्या 1-2 म्हयन्या पासून सुरू जाली ती खास करून पणजीच्या आनी आसपासच्या विभागांतल्या हांकां ट्रान्सपोर्ट सुविधा मेळची ह्या खातीर इलेक्ट्रीक व्हेहिकल पळय ज्यो आसा 48 त्यो व्हेहिकल ह्या परिसरांतल्या हातून सुरू केल्ल्यो आसा. आनी त्यामुळे हालींच म्हणाके 4 ते 5 लाख लोकांनी हाजो अजून पर्यंत फायदो घेतलो म्हणून. आनी आमकां दिसतालें की गोंय पणजेच्या विविध भागांनी मागीर पणजी आसूं किंवा ताचो सभोवतालचो तालिगांव म्हणा, दोनापावल म्हणा, सांतिनेज अशे जे इंटरनल भाग आसा थंय वचपाक लोकांक खूब हें जाताली. आनी त्यामुळे ही योजना पळय आसा ती बरी सफल जाली आनी लोकांक एक बऱ्या प्रकारची ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी अवेलेबल जाली. ह्या खातीर ह्या जनते तर्फे आनी तशेंच भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हांव सरकारचें अभिनंदन करतां. दुसरी एक स्कीम पळय आसा जी आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या आदारान सुरू जाता आनी ताचे बद्दल अनाउन्समेंट तुमी पळयलाच आसतलो. ती म्हणजे PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना. आमचे इंदी सरकारचे कांय घटक आसा पळय ते म्हणटात आमी खंय खंय हें दिल्या म्हणून मुफ्त बिजली, पूण तातूंत इकॉनॉमीक खूब त्रास जाता. ही जी योजना आसा ती सुर्याची हें वापरून म्हणजे सोलर पॅनल वापरून ज्या घरांक 300 युनिटून कमी म्हणजे हें आसा तांच्यांनी ह्या योजनेचो फायदो घेवं येता आपल्या हाजेर सोलर पॅनल बसून. आनी त्यामुळे ही योजना पळय आसा आमच्या पार्टीचें सरकार मोठ्या हातूंत ते लागू करून करता की सगळ्या लोकांक ताचो फायदो जावचो म्हणून. आनी त्यामुळे आज आमच्या सरकारच्या मंत्र्यांनी आव्हान केलां की अशा प्रकारचे हें करपाक लोकांनी अर्ज करचे म्हणून. दुसरें जें आसा की कांय वेस्ट जमीन जर आसा जंय कोण कांय कसना जाल्यार थंय सुद्दां सोलर पॅनल उबे करून ही योजना चालीक लावंक शकता. ह्या बद्दल हांव सरकारच्या पार्टी तर्फे अभिनंदन करतां. आनी एक जी गजाल आमकां खुबदां कळना हे कशें म्हणजे आमी म्हणटा एम्प्लॉयमेंट बचाव, महिलांक सक्षम करप आनी ह्या खातीर आमचें जें लायव्हलीहूड मिशन पळय आसा
कालूच एका फंक्शनाक वाचलो थंयसून आमकां ती कळून चुकले केन्ना केन्ना ह्यो हातून न्यूज पेपरान आनी मिडियाच्या लक्षान येना पण आमचे जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात आमचे ज्यो महिला ज्यो अनेक आसात ज्यो स्वता कांय महिला एंटरप्रेनर आसात तरेतरेचे हे करतात अशा महिलांक आपलो स्वताचो वेवसाय जो करपाक मदत जावची हाजे खातीर विवोस आसात ग्राम पातळीचेर व्हॉलंटरी ऑर्गनायझेशन सरकारान स्थापन केल्ली आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो कांय ग्रूप एकठांय करून व्हॉलंटरी ऑर्गनायझेशन तांच्या माध्यमातून सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा पळय तांकां सादारण 100 कोटीचे हे वितरण पळय आसा धंदो करपा खातीर म्हणजे एखादी महिला जर एखादो धंदो जर आपलो स्वताचो करूंक सोदता वेगवेगळ्या प्रकारचो आसूं येता तो फूड क्षेत्रान आसूं येता आनी कसलोय आसूं शकता जाल्यार तांकां सादारण 2 लाख पर्यंत अत्यंत अल्प अशा व्याजाच्या हातून ही रक्कम मेळूंक शकता आनी हाच्या खातीर सरकारान लायव्हलीहूड जे मिशन आसा केंद्र सरकारच्या आदारान हे 100 कोटी रुपया उपलब्ध आसात आनी ताजें वितरण ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आनी महिलांक तुर्त चालूच आसा हाचे खातीरूय हांव सरकारचें अभिनंदन करतां आमकां खबर आसा की आमचे जे विरोधी पार्टी हांगा आसा तिचो फक्त ना ना आनी हें नाका तें नाका अशा प्रकारचो नेगेटीव एजेंडा हांगा चालू आसा आमचो जो एजेंडा आसा तो सदांच पॉझिटीव आसता कालूच हांवें म्हाका दिसता काँग्रेसच्या अध्यक्षान गव्हर्नराक हें केलें की सरकार बरखास्त कर म्हणून हांव ताका सांगूंक सोदतां की तांणी पयलें म्हणजे आपले काँग्रेसचें सरकार पळय कर्नाटकाक आसा ते पयलीं बरखास्त करचें म्हणून मागणी करूंक जाय कित्याक करूंक जाय तुका खबर आसा की थंयचो जो मुख्यमंत्री पळय आसा तो मुडा म्हणजे जे सरकारी जमीन पळय आसा ती हडप करता म्हणजे तांकां ती इलिगली दिल्ली ताज्या बायलेक आनी ताज्या भुरग्याक ती जमिनीच्या हातून ताजेर थंयच्या लोकायुक्ताक थंयचे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ह्या सगळ्यांनी तांचेर हें केलां ताजेर आरोपपत्र सादर केलां ताजी चवकशी जातली इतलेंच न्ही तो हांगा गेलो कोर्टान ते फाटीं घेवचें म्हणून थंय कोर्टान ताजें हें केलें ताजें जें अपील आशिल्लें तें रिजेक्ट केलें आनी ताजें हें चालू आसा म्हाका दिसता आमच्या काँग्रेसचो अध्यक्ष पळय आसा लोकल ताणें आपल्या राहुल गांधीक हें करपाक जाय एक तर त्या हाणें थंयच्या चीफ मिनिस्टरान राजिनामो दिवचो नाजाल्यार तें सरकार थंयचे बरखास्त करचें आनी आमकां जे सरकार आमचे गोंयचे जे योग्य प्रकारे काम करीत आसा लोकोपयोगी कामां करीत आसा त्या सरकाराक बरखास्त काडून सांगपाचो काँग्रेसीक कसलोच अधिकार ना आनी ताणें हे जे पळय आसा ते आपल्याच पार्टीक आनी आपल्या जे हायकमांडाचे आसा तांकां सांगचें अशी हांव तांकां आवाज दितां दुसरें एक आसा की आमचे ते हे पळय जे आसात लिडर ऑफ ऑपोजिशन ते कॉन्स्टिट्युशनाचो बूक घेवन नाचतात सदांच कळ्ळें आनी सदांच कॉन्स्टिट्युशनाचेर उलयतात ताणें एकदां हातूंत सांगलेलें की आमी इलेक्शनाच्या वेळार की आमी हे जाल्या बरोबर आमी एक एंटी डिफेक्शन हें हाडटले म्हणून दुसऱ्या पार्टीन गेले की तांचे हे जी आसा मेंबरशीप ती रद्द जावची म्हणून पण इलेक्शन जाल्या बरोबर ते वेगळ्याच प्रकारची तांची हें चालू आसा तुका खबर आसा की तेलंगणात काँग्रेसचो सरकार आयलो आनी थंय आदी सरकार कोणाचें आसलें BRS पार्टी चंद्रशेखर राव आनी इलेक्शन जाल्या बरोबर थंयचे BRSचे 8 आमदार पळय आसा ते काँग्रेसीत तांणी प्रवेश केलो म्हणजे डिफेक्शन आनी LOP राहुल गांधी कॉन्स्टिट्युशन घेवन कॉन्स्टिट्युशनाचें प्रोटेक्शन म्हणटा त्या BS चंद्रशेखर राव हांच्या पुतार KT रामराव म्हणून तांणी ट्वीट केल्लें की अशाच तरेन तूं इज दीस हाव यू आर गोईंग टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्युशन काय म्हणून KT रामराव त्यामुळे आमी सुद्दां काँग्रेसीक एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तांणी करचें आनी आपूण जे पळय कितें करता म्हणजे कृती आनी ताची उलयता हातूंत हें आसूंक जाय न्ही
उलयता एक आणि करतात दुसरेच. त्यामुळे हे जे पळय ह्या कर्नाटकचे तांचे सरकारचे एकंदर जे करप्शन म्हणा आणि जे हे थंय चालू आसा आणि तेलंगणान अँटी डिफेक्शन लॉ जे आसा डिफेक्शन करून तांणी जे पळय हें केलां ही तांची कृती एकदम उलट आसा. त्यामुळे हॉलो म्हणटा हांव कॉन्स्टिट्युशन नाचयत पळय जे उलयता ते जे होलो क्लेम. त्यामुळे हांगाच्या काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपले उलयतना सांबाळून उलोवचे. ज्या पार्टीचे सरकार अनेक लोकोपयोगी कामां करीत आसा, अनेक प्रकारचे प्रकल्प ह्या गोंयांत हाडून ह्या गोंयचो विकास जावचो, ह्या गोंयच्या जनतेक सगळ्या प्रकारचे हे मेळचे आनी पंतप्रधान मोदीचे जे गोवा विकसीत भारत 2047 हाजें जें स्वप्न आसा ते पूर्ण करपा खातीर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सरकार प्रयत्न आनी हे करीत आसा. ह्या खातीर भारतीय जनता पार्टी तांचे अभिनंदन करता आनी अशाच प्रकारे अनेक लोकोपयोगी कामां उरलेल्या सगळ्या हातून जावची अशी आमची विनंती आसा सरकाराक. आनी त्यामुळे हे आमचे जे सरकार आसा गोंयचे आनी त्याच प्रमाणे सेंट्रलाचे सरकार हे सदांच लोकांची वेगवेगळी हे आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर न्हय तर तशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी विकास करपा खातीर कटिबद्ध आसा हें आमकां ठामपणे हांगा सांगचें अशें दिसता. काँग्रेस डिफेक्शनाक सपोर्ट करता न्ही? हय काँग्रेस सपोर्ट करता? हय डिफेक्शनाक BRS पळय आसा तेलंगणान तांचें सरकार आयलें तुमकां खबर आसा न्ही पयलीं इलेक्शन जाल्लें आनी काँग्रेसीन थंयचे BRSचे आमदार उडीत आसा तेवटेनसून. कांय जाण इलेक्शना पयलीं डिफेक्ट जाले. केशवराव म्हणून एकटो काँग्रेसचो हे आनी हाजेर हे जाले आनी हे नंतर जंय तेन्ना पळय सरकार जालें ताजे नंतर ताजे अजून पर्यंत आनिकूय येत आसात. म्हणजे डिफेक्शनाक सपोर्ट न्ही तो उलोवप आनी करप दुसरें. जिल्हा पंचायती म्हणजे सभेचे बावले असे आरोप जाता तुमचे मेंबर काय करताले तुमकां पयशे मेळटाले न्हू अधिकार मेळटाले कांयच कितें ते त्या संदर्भात न्हू आमी सद्या आमचे कडेन आमचे RR बीन आसले स्टाफ घेवपाक आनी गव्हर्मेंटान आमकां आयज पर्यंत कांय हेंय दिवंक ना. डिपार्टमेंट बी जशें बाकीच्या स्टेटींनी आहा पळय थंय ते हे सगळे आमी तयार केलां आनी आतां आमी ते तयार जाले कंप्लीट जालें काय ना आनी सरकाराच्या हितूनसून आमकां सांगलां की ते धाडा म्हणून एका गव्हर्मेंट ते कन्सर्नाक तें जालें जाल्यार आमकां तें सगळें मेळटलें. हय आयज पर्यंत तशें दिवंक नासले डिपार्टमेंट म्हणजे बाकीच्या हितून प्रायमरी एड्युकेशन प्रायमरी हेल्थ सेंटर RDA बीन हे सगळे तेंचे बाकीच्या स्टेटींनी आसा तेंचे चालू आसा पण आमकां ते दिवंक नासले. पण आतां आमकां तेंच्यान धाडा म्हणून सांगलां ते जर जालें आनी आमचो हर प्रयत्न आहा ते सगळें मेळचें आमकां कितें आहा पळय कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे मेळचें म्हणून. आतां ते जर मेवळें आमचें जर जालें आनी गोंय सरकारान दिलें जाल्यार अवश्य तें आमकां मेळटलें. ते सभेचे बावले बीन सगळें आतां मागीर खुशी जाता. सरकारान एक फायनान्स कमिशन हालीं सुरू केल्लें डॉक्टर हवालदार पळय जे आसा तांच्या चेअरमॅनशिपा खाली आनी त्या हाणें आपलो रिपोर्ट दिल्लो आसा आनी तो रिपोर्ट सरकारान हाज्या पटलाचेर दवरपाक जाय विधानसभेत आनी तातूंतल्यो कांय गोश्टी खंयच्यो एक्सेप्ट करच्यो म्हणजे पावर दिवचे किंवा पयशे हे सरकार ठरयतलो. आमी बी पार्टी म्हणून त्या खातीर पाठपुरावो करतले आनी त्याच बरोबर अशें आसा की नवीन ह्यो संकल्पना आसा हळू कांय गोश्टी जातल्यो आनी तशें पळोवंक गेल्यार पुर्वीच्या पयलींच्या हाजे हातून आतां सरकाराक म्हणजे ह्या जिल्हा पंचायतीक जावं पंचायतीक चड फंड येता. कारण आतां कितें आसा फायनान्स कमिशन जें जाता आतां 15वें प्रत्येक 5-5 वर्सांनी सेंट्रलाचें फायनान्स कमिशनूय जाता आनी त्या फायनान्स कमिशनाच्या अंडर डायरेक्ट कांय फंड पळय आसा तो दिवचोच पडटा मॅन्डेटरी जिल्हा पंचायतीक तशेंच पंचायतीक. त्यामुळे हो वेगळो आनी फंड सेंट्रलाचो येता. हय जाणा अधिकार म्हणजे ताणें सांगलें आतां न्ही की आनी ह्यातूनय कांय हें आसतलें रेकमेंडेशन हे फायनान्स कमिशन रिपोर्ट पळय दिला हवालदार फायनान्स कमिशन तो हाजेर सरकारचो विचार पळय आसा तो चालू आसा. आतां हें डेव्हलपमेंट जायतें जालां पूण क्वॉलिटी ऑफ वर्क कित्याक मेळना? फॉर एग्जांपल रस्त्यांचेर कितें
ती क्वालिटी कित्याक ना पळय कशें आसा न्ही रस्त्यांचे ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाजेर उलयला हाजेर आमी हांगा उलयल्या तुमी प्रत्येक हाका तुमी तेंच विचारता पळय लक्षांत घ्या जे रस्ते पावसान पिड्ड्यार जाल्या ते रस्ते परते टार जावन बऱ्या क्वॉलिटीचे परते मेळटले हें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उलयला हांवें ऑलरेडी तुमकां सांगला म्हजे कलीग स्पोक्स पर्सन बाब वेर्णेकारांनी तुमकां सगळ्यांत दवरला तुमच्या मुखार की कितल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक नोटिसीस गेल्यो कितल्या इंजिनियरांचेर एक्शन घेतलां सो दॅट क्वॉलिटी रोड्स प्रोवायड करप हाजेर सरकार कटिबद्ध आसा आनी जे रस्ते पिड्ड्यार जाल्या ते रस्ते बेगींतल्या बेगीन सारके जावन ते परते बरे क्वॉलिटीचे रस्ते मेळटले हातूंत दुबाव ना न्ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उलयले ताचेर जातले न्ही अजून पावस पळय आज सुद्दां पावस पडत आज सुद्दां पळयला आतां तुमी म्हाका दिसता सत्री घेवन आयल्या आमी सत्री घेवन आयल्या कशी परिस्थिती आहा इट विल बी ऑन द कॉन्ट्रॅक्टर कॉस्ट ऑफ गव्हर्नमेंट No, contractor has to. Yeah. Honorable Chief Minister has spoken on. Actually, the commitment of Honorable Chief Minister to guaranteeing good infrastructure is seen and he felt. कित्याक म्हणटा तुका Honorable Chief Minister डिटेलान उलयल्या कितल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक नोटिसीस इश्यू जाल्यो कितल्या इंजिनियरांचेर एक्शन घेतलां हें कित्याक घेतलां सो दॅट रस्ते हे जावंक जायना अशें आनी ह्या खेपे जाल्या पूण ते पावसूय खूब पडला हें कारणां खूब आसात पूण ते जावंक जायना म्हणून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी एक्शन घेतलां न्ही सो यू वील गेट गुड रोड्स वी वील ऑल गेट गुड रोड्स हातूंत दुबाव ना तर तो बोमा रोड हा बस स्टँड ते लोक डिसिजन करतात तांकां तो वायडनींग नाका म्हणटा ते बायपास जाय म्हणटा ताजेर तुमचें म्हणटा पळय कशें आसा सगळे इश्यूज जे आसा पळय केंद्र सरकार राज्य सरकार सगळे नियाळ करून जे लोकहितान डिसिशन घेतिल्लें आसा केंद्र सरकारान हे पयशे मंजूर करून हे रस्तो फोर लेनींग करपाक दॅट इज इन टर्म्स ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट पळय लक्षांत घे स्टेट इज अंडरगोईंग अ लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट तूं जर पळय जर 4 लेनींग सगळ्याक जाल्या फक्त त्या स्ट्रेचाक उरिल्ले सो केंद्र सरकारान मंजुरी दिवन यू वील हॅव अ गुड रोड देर ऑल्सो हातूंत दुबाव ना आनी म्हणून आमी आभार मानले केंद्र सरकाराचे की राज्य सरकारान फॉलोअप करून मुख्यमंत्र्यान फॉलोअप करून केंद्र सरकारान फायनली आतां अप्रुवल दिवन आमकां तोय स्ट्रेच 4 लेन जावन मेळटलो It will be now some people are against on that road. No, all concerns of the people will be taken care of by the government. Yes. Let be assured of that. But Yeah. they already last time they said you are not taking the No, you will realize that when the actual work goes on. तर त्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना म्हणटा रोडीच्या एग्जिबिशन Now everybody is taken into confidence. कित्याक notice which is confidence न्ही they will be heard, no? Betters घेना. It is not that you just go and take the land. No, it is not like that. A notice is issued. Whatever you are saying is heard. And accordingly decisions are taken. That is the process. Nobody does with गेलो आनी घेतली जमीन अशें करतात. No. There is a procedure which is followed. So whatever they have concerns, they should put before the people. Yeah. And one thing I There can is tell a- you, this government is sensitive. Yeah. Don't be under impression that anybody will not be heard or not be taken. This government is hearing everybody and Any taking decisions genuine as per things will be- interest of the people. Thank you.